कुणबी नाच आणि कुणबी साडी तितलीच फामाद. आदल्या काळात गावडा आणि कुणबी समाजूच ही साडी नेसतालो. हालीं ही साडी बरीच फामाद जाल्या. फॅशन डिझायनर, सोशल मीडियावेले सारी ग्रुप्स आणि टेक्स्टायल मंत्री स्मृती इराणीचो हे ब्रँडिंगात बरोच हात आसा. आता तर इफीत ह्या साडयेचो पॅचवर्क करून हे कुणबी हँडलूम फॅब्रिक जगभर पावलां. इफ्फीच्या डेलिगेट्सांक ही ह्या वर्सा नवीन बॅगां. ह्या जूट बॅगांचेर कुणबी साडयेचो पॅचवर्क केला. गोंय इफ्फीचो परमनंट व्हेन्यू जाला. ह्या निमतान नामनेचे कलाकार ह्या दिसांनी गोंयांत आसात. टेक्स्टायल मंत्री स्मृती इराणी माहिती प्रसारण मंत्री आशिल्ल्या कारणान तिणे हे खेप इफ्फीन एक हँडलूम टच दिवपाचो प्रयत्न केला. हाच्या पयलीं तिणे ह्या साडयेचो उल्लेख केल्लो आसा. राष्ट्रीय हँडलूम डे दिसा केंद्रीय टेक्स्टायल मंत्री स्मृती इराणीन गोंयच्या कुणबी साडयेचो राष्ट्रीय स्तरार एक वेगळेच पद्दतीन भोवमान आनी ब्रँडिंग केल्ले. अहमदाबादान हँडलूम डेच्या कार्यावळीक ती गोंयची कुणबी साडी न्हेशिल्ली. तिणे स्वता जावन गोंयच्या कुणबी साडयेचे खाशेलेपणाचो उल्लेखूय केलो. 15 सप्टेंबराक इफ्फीचे पयलेच पत्रकार परिशदेक टेक्स्टायल मिनिस्टर स्मृती इराणी परत कुणबी साडी न्हेसून दिसली. मात ह्यो साडयो गोंयांत आतां चड पळोवपाक मेळना. एक तर कुणबी नाच करतना ना जाल्यार आदले जाणटे आजून ह्यो साडयो न्हेसताना. मार्केटान हाचे प्रोडक्शन जवळ बंदूच जाला. साडयेकारूय ही साडी सध्या स्टॉकान ना म्हूण सांगतात. एक्चुअली ताका खरें म्हणटात ती साडी जी आसा न्ही ताका आमी कुणबी हें चुकीचें म्हणटात. ताका रायट वर्ड गावडा कापड अशें म्हणपाक ताका योग्य नांव आसतलें. आनी कुणबी जें नांव आसा तें अपभ्रंश जाल्लो आसा. आनी ताका पयलींच्यान गावडा कापड किंवा गावड्याची साडी अशी म्हणटात. आतां पयलीं जवळ जवळ हांगा गोंयांत एक 350 सुमार हातमाग चालू आशिल्ले, हँडलूम चालू आशिल्ले. आनी जेन्ना आमी तातूंत रिसर्च करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की हे सगळे बंद पडिल्ले आसा. आनी मागीर ते जेन्ना बंद पडले तेन्ना भायल्यान येवपाक लागली कापडां, बेळगांव, आंध्रा, तामिळनाडू. आनी जेन्ना ती न्हेसपाची परंपरा ह्या समाजान सोडली तेन्ना ती कंप्लीट बंद पडली. म्हणटकीर सद्याक जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेतला इनिशिएटीव टू टेक अप दीस एज अ वीव, इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. इफ्फीच्या बॅगांनी हें घालां. आतां नेक्स्ट स्टेप जो आसा तो आमचेच लोकांनी ही न्हेसून ही फेमस करची पडटली. कितेंय असले तरी फॅशन डिझायनर, सोशल मीडियावेले सारी ग्रुप्सांनी ह्या मरत्या साडयेक परत एक जीवनदान दिला. प्रत्येक बायलेक ही साडी आपल्या वॉर्ड्रोपान आशिशीत दिसपाक लागल्या. आनी आता तरी इफ्फीन तांकां मॅचिंग बॅगूय दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो. स्वर्गीय चंद्रकांत केणीची 83वी जयंती ताच्या लागच्यांनी मडगांवां रवींद्र भवनात मनयली. जशें श्रीकृष्णान महाभारताच्या युद्धात वांटो घेवना नथरी शस्त्र करिनी सांगेन गोष्टी युक्तीच्या चाय अशे तरेन तांचो स्ट्रॅटेजिकल रोल ओपिनियन पोल किंवा फोक आंदोलन हो तांचो एक गोंयची अस्मिताय राखून दवरपा खातीर जे यत्न जाले तातूंत जे वावुरपी आशिल्ले खूब थोडे तातूंतलो एक म्हत्वाचो शिल्पी म्हळ्यार चंद्रकांत बाब. संघटना कशी चलोवची आनी सगळ्यांक सांबाळून घेवन एडजस्टमेंटान कशें फुडें वचचें हें चंद्रकांत बाबा कडल्यान कोणें शिकचें. आनी हाची सुरवात हांवें शिकपाक समजुपाक सुरवात केली ती राष्ट्रपताची. आज पप्पा हे सगळे करूंक पावलो म्हज्या काकाक लागून गुरुदास केणी. समज तो नाशिल्लो जाल्यार आज राष्ट्रमताचो सेटलमेंटूय जावचो नाशिल्लो आनी पप्पा त्रासान आसतलो आशिल्लो. ताका लागून फक्त ताका लागून पप्पा सगळें करूंक पावलो. 9-10 डिसेंबराक मडगांवां अखिल भारतीय क्लासिकल डान्स फेस्टिवल जातले. श्री दामोदर विद्या भवनान ते आयोजीत केला. डान्स प्रोग्राम करूया, अखिल भारतीय नृत्य महोत्सव करूया वचून ठरयले. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एका एकल्याची घाली तांणी ठरोवपाचें करपाचें म्हणून. आतां आमी जवळ जवळ
9 तारीख आनी 10 तारीख एक प्रोग्राम दवरला. अडेज वरांचेर सुमार कॉमेर्स जातलो आनी जवळ जवळ पयली दीस कितें डॅन्सर्स आसतली आनी 19 दुसरे दीस 19 सुमार आनी सगळे नॅशनल लेवलीचे म्हणजे भारतनाट्यम कथक आनी बाकी सगळे कितें कितें पळय आसा न्ही ती सगळी जवळ जवळ 70 सुमार हे नाट्य परफॉर्मर्स आसतले आसा. मयेच्या अनुसया नवसो कारवाडकर ट्रस्टान भुरग्यांक स्कॉलरशिप भेटयली. हे तांचे 9वे वर्स. विचार करून बघा, पूर्वीपेक्षा आता परीक्षांची संख्या किती वाढली आहे. पूर्वी 12वीच्या मार्कांवर मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळत होती. आता 12वीवर विश्वास उरलेला नाही. मध्ये सीईटी आली म्हणजे ती 12वी खोटी आहे असं मी कायद्यानं म्हणू शकत नाही. म्हणून माझी परीक्षा ही सध्याची शिक्षण पद्धती आहे. लक्षात ठेवा, आपण या भ्रामक आकड्यांवर विश्वास ठेवू नये. हे माझं पहिलं एक शिक्षक म्हणून आवाहन आहे. आपण पाहतो मुंबईमध्ये तर मार्च त्याच्या मागे लागून मुलं काय काय करत असतात आणि नुसतं नापास होऊ या कल्पनेनेच घरातून पडून जाणारी मुलं आहेत. आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणारी मुलं आहेत. ते पाहतो तेव्हा आपल्याला खूप दुःख वाटतं की मुलांना काय वेगळी क्षेत्र नाही आहेत काय. तर गरज आहे ते मुलांना योग्य संस्कार करण्याची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.